जेसू क्रिस्ता नमो सोडवंदारा नमो जेसू क्रिस्ता नमो सोडवंदारा नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्यारू पाली पोनास्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांतम काराच्या नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्यारू पाली पोनास्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांतम काराच्या सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय देव पोंडलीपण तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्यार बायणार येवन तूं आमचें खाण जाताय आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्यारू पांडली पोनास्च्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांतम काराच्या सक्रामेंतांतम काराच्या सक्रामेंतांतम काराच्या एक घडीभर पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूचेर आमचे दिश्ट खंचोवया. कितें सर्व चिंतून हांव हांगासर पावलां, कितें सर आशेवन हांव हांगासर आयलां आनी कितें सर्व बरेंपण जोडिचें म्हणून हांव बरो वचून रावलां हें सगळें सोमयांच्या पांयांतळी आमी दवरया. ह्या मारेकार पिडेच्या काळार जिवीतच एका रितीचें कश्टाचें संकश्टाचें जाताना कितें म्हाका मागोवंक आसा सोमयांच्या पांयांतळी एक काल्दे मिनीट भर आमी भेटोवन दिवया. मुरये माये कितें सर्व हांव आशेवन आसा ह्या पवित्र थळार चुचवाचा भेटयल्ल्या ह्या पुनशेतांत तुजो आदार सोदल्या हर एकल्याक तुवें निर्फळ धाडिल्लें नाय आनी हो आमचो सांती आमचे खातीर विनंती करता. तुजो भक्त तो जावन आसलो कोंताच्या भक्तीपणा म्हाका जायते ताणें जोडिल्लें आनी हाचो फळ जावन आज तो सांतीपणाच्या त्या जाग्यार आसून आम्हा समेस्तां खातीर विनंती करता. तर मोगाळी माये ह्याच सांता सवे मेळोवन तुका संगाता घेवन ह्या तेर्सा मुखांत्र आमच्या काळजाच्या यात्रेक तुज्या मुखार आमी भेटयता. सतमंथा देवाक सरपदवेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्या जो पवित्रत्ने गर्भे संभवलो ओंकार मुरयेंत थावन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कश सोंसलें ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका आनी खेपिलो तो मेले मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तावन जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतालो सतमंतां पवित्रत्म्या कतोली पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बगसाणे
कुडीचे जिवानपण ससनाचे जिवीत आमेन. दुखीचे मिस्तेर आयच्या दिसा नियाळ करच्या वक्ता गेत्सेमनी मळ्यांत सोमी कितें पळय मनशा कुळा खातीर ताणें करूंक आसलें ते कश्ट चिंतून तो रगत घामेता आनी बापा तावन सकत तो जोडता. आमकांय ह्या पिड्या विशीं आयकत आसतना आमचो एक घाम सुट्टा म्हणटा हांव. पूण तोच आमचो रचणार आमचो देव आमकां सांबाळटा म्हणल्यार बरवशान सगळ्या संवसारा वयली ही मारेकार पिडा गूण जावं दी म्हणून ताका आमी उलो मारया. मोरये माये मुखांतर आमच्या चुचेवाज बापाक सांगाता घेवन म्हज्या उजव्या कुशीन आसल्याने सुरू करचें. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. तुजे संगता स्त्री आमी तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपयान बरलेले सम तुजे संगाता स्त्री आमच्या दुसरो देव आनी सदैवेन फळ जगुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपयान बरलेले सम तुजे संगाता स्त्री आमच्या दुसरो देव आनी सदैवेन फळ जगुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपयान बरलेले सम तुजे संगाता स्त्री आमच्या दुसरो देव आनी सदैवेन फळ जगुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपयान बरलेले सम तुजे संगाता स्त्री आमच्या दुसरो देव आनी सदैवेन फळ जगुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपयान बरलेले सम तुजे संगाता स्त्री आमच्या दुसरो देव आनी सदैवेन फळ जगुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपयान बरलेले सम तुजे संगाता स्त्री आमच्या दुसरो देव आनी सदैवेन फळ जगुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपयान बरलेले सम तुजे संगाता स्त्री आमच्या दुसरो देव आनी सदैवेन फळ जगुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपयान बरलेले सम तुजे संगाता स्त्री आमच्या दुसरो देव आनी सदैवेन फळ जगुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपयान बरलेले सम तुजे संगाता स्त्री आमच्या दुसरो देव आनी सदैवेन फळ जगुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दसो दी तसो आनी सदां सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्त आत्म्या सकट तुजी काकुतीची अधिगस आसल्या सर्गा कोण पाय. दुसरो मिस्तेर सुमी जेजू खांब्याक बांदून जरबादांनी मारतात. मनशान केल्ल्या पातका खातीर कश्ट सोंसुल्लो सोमी तो सोडिना तितल्या रावना. बकार ताका दिल्लो तो खुरीस ते कश्ट हें सगळें तो स्विकार करता आनी ह्या वेळार तुजें म्हजें नांव ताणें उलो केला. तर त्याच सोमियांच्या कुशेक खालतीमान घालूंक कश्टांच्या मनशा कुळान कश्टांच्या ह्या काळार त्याच सोमियान थंय भरवस दवरन आमच्या सर्व कश्टां संकश्टांनी पिडेशिड्यांनी आमच्या चलवणेंनी आमच्या अस्कतकायेंत तोच सोमी आमकां आदार दिता म्हणल्यार भरवसो तिचो मोरी माय आमकां फावो करून दी.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दिव आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमो पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या तसो आदी तसो आतां आनी सदा सर्वता आमेन. इमोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी यमगडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्त तत्म्या सकट तुजी काकुतीची अधिगस आसल्या सर्गाकून पाय. तिसरो मिस्तेर समी जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट संचितात. ह्या वेळार उडास आमी करया. ताणें अफगानिस्तानांत कितलोसो लोक निरपराधी कांयच कळीत नातलो मरण पावता. परच्या दिसा हिमाचल प्रदेशांत रस्तो कसलोन बसार आसली सक्कट 40 जाणां त्या फातरा मातये मदें पडोवन मरण पावल्यान. आनी अशें कितलींशीं अनाहुतां आमच्या बोवारी घडोवन आसात. आमच्याच सरकारी अधिकाऱ्यांनी आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांचें बरेंपण चिंतून बरेपणा खातीर वावुरचें आनी ह्या मुखांत्र देवाचें बेसांव सगळ्या मनशा कुळाक लाबोंक करचें तसलें जिवीत तीच मोरी माय तिच्या पुता थावन मागोवन फावो करून दी. आनी आमचो जुजेवाज सता निती खातीर वावुरलेलो असल्यांची काळजां मनां उजवाडोवंक विनंती करून दी म्हणून ह्या खणावेळी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैवेन फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवेन फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवेन फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवेन फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवेन फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवेन फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवेन फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवेन फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवेन फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवेन फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा कने पुता कने पवित्र आत्म्या दसोदी तसोत आणि सदां सर्वता आमेन. मोच्या जेसू आमची पारका आमकां बक्षी यमगडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेश दत्म्या सरकर तुझी काकुंदीची अधिगर्स असल्या सर्गाकोन पाय. चवथो मेस्तेर सुमी जेजू कालवर पर्वत पर्यान खुरीसोन वेता. ह्या कणा वेळी उडास आमी करया. ह्या पवित्र थळाच्या सुरवातेक सुरूतावन जाग्यातावन वावरातावन आज हे सगळें हांगासर उबें जालां जाल्यार जायत्यांचो सांगातपण सहकार कुमक वावर मिनत पयशे हे सगळे हांगासर दिल्यात आनी हाच्या फाटल्यान हांगासर आसल्या तवळच्या विगारांचो आदार. ह्या सर्वांचो उडास आमी काडटा आसतना ह्या पवित्र थळार येदोळ आयिल्ल्या आज पावुल्ल्या मुखल्या दिसांनी येवच्या ह्या पवित्र थळार येवन मीस दिवन तांची आशा सुफळ करूंक आशेतेल्या समेस्त तांचे काळजाचे अत्रेक सुफळ जावन दीत. तीच मोरी माय झुजे वाजा सवय मेळोन देवाक उलो मारून हांगासर आयिल्लो हर एकलो आतांच न्हय तरी मुखल्या दिसांनी तांणी आशिल्लें तें बरेंपण जोडचें भोगचें भाग तांकां फावो जावं दी म्हणली आमची विनवणी आमचें मागणें. ह्या कणा मुखांतर देवाक आमी भेटोवया. तांकां जाल्यार हात वयर घालया आनी मोरयेक घट्ट पातयेणेन झुजे वाज कशें मोरयेक पातयेवन सांत जालो गी तर त्याच पातयेणेन आमी उलो मारया आनी आमच्या काळजाचे अत्रेक मीस दिल्लें अखेर जावं ना पूण मिसान वांटो घेवन हांगासर हांवें मागचें तें म्हाका फळां बरीत देखून हें चिंताप घेवया आनी त्याच मोरये मायेक उलो मारून जेजू तावन हें बरेंपण जोडया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजी राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दिव आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन फोडोवन दिवं नाका फोन वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू
भगवंती मरिये देवाचमय हम पापिया का ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचमय हम पापिया का ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. हम पापिया का ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचमय हम पापिया का ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचमय हम पापिया का ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचमय हम पापिया का ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचमय हम पापिया का ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचमय हम पापिया का ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचमय हम पापिया का ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कली आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचमय हम पापिया का ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कली आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या तसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. इमोच्या जेजू आमची पातका आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्या सकट तुजी काकुतीची अधिगस असल्या सर्गाकून पाय. पांचवो मिस्तेर सुमेजेचो खुर्सारो मुकळोवन आपल्या माये मुखार प्राण करता. ह्या कणा वेळी थंयसर समियान प्राण करच्या फुडें आसल्या जुवांक पळयता आनी आपल्या आवयक ताच्या ताब्यान दिता आनी आपल्या आवयक पळयता जुवांच्या हातीन दिता. एकामेकाच्या संगातपणांत आमचें जिवीत मुखारसून वचा जाय. एकामेकाच्या आदारान आमी जिवितान बरेपण जोडी जाय म्हणली समियांची आशा. तर त्याच समियांच्या काकुळतीचेर पातयेवया आनी सगळो संवसार ह्या पिडेतावन सुखा जोडून दी. हेणे तेणें पिडा विस्तारता म्हणून आयकताना आमकांय भिरांत भोगता. पूण कशें देवान समियान आपल्या आवयची जतन जुवांक दिली गी, जुवांक आपल्या आवयक भेटोवन दिलें गी, तशेंच सगळ्या मनशा कुळाक आमचो समी राखून दी, सांबाळून दी. ताची काकुळत निरंतर आमचेर वळोवन दी आनी बेगीनच ही पिडा संवसारा वयली नितळ जावन दी म्हणून दैवीक काकुळतीक उलो मारून एक कणतेर समे भेटोवया. हात वयर घालूंक तांची आमी हात वयर घालया आनी ह्या मुखांत्र देव आमी मागल्लें ह्या पवित्र थळार थावन आमकां दिता. ही पातयेणी तुजी म्हजी जावं दी. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या समिया आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परीक्षणा पसत जेजूच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ए भगवंता देवा, ए भगवंता बळवंता, ए भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ए भगवंता देवा, ए भगवंता बळवंता, ए भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ए भगवंता देवा, ए भगवंता बळवंता, ए भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. नमारणिये काकुळतीचे माये नमन आमच्या जीवाक अमृताने बरवर्षा, तुका आम्ही उलमरता, आम्ही परदेशी वेची बालका, या दुःखाच्या कोणात असता अस्कार उस्कार सोड आम्ही तुका दान करता. तर तू आमचे शिकले तेथे त्या काकुळतीचे डोळे आमच्या वयर परती, आणि या परदेशा उपरांत तुझे खुशीचे सदमी फळ जेजू आमकां दाखय. ये दयाळे मोगाळे ये दुलोबी अंकुआरी मरिये, भगवंती देवाचे मैयामा बसून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावजोवचे खातीर पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी वांटो घेवया. आमचें जिवीत सोम्य संगी दवरिया. आमच्या काळजां ताच्या मुखार उक्ती करया. आमची मनां ताकाच आमी भेटोवन दिवया. आनी कितें सर्व आशेवन हांव आसा ही म्हजी आशा. तोच बरो देव सुफळ करतलो म्हणल्या पातयेन सोम्याक आमी उलो मारया. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ
ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is all up to my God is all to be Jesus. God is all to God to God me. Ante sangira samya Jesus. सगळी आमची दिश्ट पवित्र सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजूचेर कणसोवया. मोरये मायेची मजत मागोवन, सांज जुजे वासाची मजत मागोवन त्याच जेजूक आराधन करूंक आमी फुडें सरता. पवित्र येवकारसांतलो जेजू म्हजे खातीर, तुजे खातीर, ह्या पवित्र तळाक आयिल्ल्या हर एकल्या खातीर हांगासर भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसा. बाबार्थाच्या दोळ्यांनी ताचेर आमची दिश्ट आमी कणसोवया. बाबार्थाच्या दोळ्यांनी ताचेर आमची दिश्ट आमी कणसोवया. ह्या उंड्या रुपार मोसो जेजू खरोच हजर आसा. म्हाका राखसो, म्हाका पोससो, म्हाका सांबाळसो, म्हजे खातीर कुर्सार मरोवन आपलें रगत भरोवन म्हज्या पातकां खातीर आपलो जीव दिवन पुन्हा जिवन सावन पवित्र सक्रामेंत घडोवन एवकरिस्त घडोवन ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तोच जेजू म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर हांगासर हजर आसा. बाबार्थाच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवया. ताचेर आमची नदर गेली, आमची दिश्ट कणसोवया. तो तोच जेजू ह्या आराधना वेळार म्हाका आनी तुका ताच्या आशिर्वादांनी भरतलो. आमच्या हर एकल्याची काळजाची अत्रेक कितें आसा ह्या तळाक येवन तें सगळें जेजू बागयतलो. ह्या जुजेवासाच्या पवित्र थळार आयिल्ल्या हर एका व्यक्तीक जेजू वापरता, गूण करता आनी आमच्या सांता मुखांत्र ताच्या सगळ्या काळजाची आशा बागयता. तर हो थोडो वेळ ताचो जेजू सांगता करसूंक आमी प्रयत्न करया. सर आमच्यो आलोचनो, आड आलोचनो, सर आमची चिंतना कितें आमच्या मोतीक येतात
ती सगळीं एक गडी बरोबर पयस दवरून म्हजो जेजू आनी हांव मात्र म्हणलें बगाक आमच्या खालसान दवरून त्या जेजूक आराधन करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी आमी जे दुळस गायलें आसा आराधन केल्ले वरवीं जेजूक आराधन केल्ले वरवीं बाबार्थान आराधन केल्ले वरवीं सगळे वायटाचे बंदपास तुटून येतात. सर आमची पिडा शिडा मोतीची काळजाची सगळी गूण जाता आनी आमच्या मोतीक शांती समाधान मेळटा आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या सैऱ्यां देऱ्यांचेर आमच्या घरदाराचेर आमच्या फिरगजीचेर आमच्या दियेसीचेर आमच्या वाराड्याचेर सगळ्या संवसाराचेर जेजू आशिर्वाद घालता. तो अनुभव आमकां जोडीचें जाल्यार त्यास जेजूक बगूंक आराधन करूंक काळजांतान आमी आमचे अत्रेक उसारूंक जाय. त्या देखून ह्या आराधनाक वेता आसतना एक बरो आमच्या काळजांत कितें आशा आसा कितें अत्रेक आसात ते सगळे मौनपणी जेजू मुखार दवरया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा मोगळा जेजू मोगळा जेजू मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं जावन आसाय तूं जावन आसाय सर्गीन सोवुंडो सर्गीं सोवुंडो मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं जावन आसाय तूं जावन आसाय म्हजो सोडवंदार म्हजो सोडवंदार मोगळा जेजू मोगळा जेजू म्हजे खातीर म्हजे खातीर ह्या उंड्याच्या रुपार ह्या उंड्याच्या रुपार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हांगासर हांगासर तूं हजर आसाय तूं हजर आसाय मोगळा जेजू मोगळा जेजू हांव तुका आराधन करता हांव तुका आराधन करता मोगळा जेजू मोगळा जेजू हांव तुका नमस्कार करता हांव तुका नमस्कार करता मोगळा जेजू मोगळा हांव जेजू तुका प्रणिपात करता हांव तुका प्रणिपात करता मोगळा जेजू मोगळा जेजू तुजो मोग दिवंक तुजो मोग दिवंक तुजी आशिर्वादां दिवंक तुझे आशीर्वाद घेवंक तूं आमचे मदें तूं आमचे मध्ये हजर आसाय हजर आसाय मोगळा जेजू मोगळा जेजू सगळें म्हजें जिवीत सगळे म्हजी सगळें जिवीत म्हज्या काळजाची आशा सगळे म्हज्या काळजाची आशा सगळें सगळे हांव तुका हांव समर्पिता तुका समर्पिता मोगळा जेजू मोगळा जेजू म्हज्या कुटुंबांतलें म्हज्या कुटुंबांतलें सर पिडा शिडा सर पिडा शिडा सर वाकांत सर वावरां सर अत्रेक सर आत्रेग सर म्हज्या काळजांत मोतीचे वत्तड सर म्हज्या काळजाचे मोतीचे बंदड जेजू हांव तुका समर्पिता समर्पिता मोगळा जेजू मोगळा जेजू तुका आराधन करूंक तुका आराधन तुजो करूंक अनुभव सोडूंक तुजो अनुभव तुजो सोडूंक मोग करूंक तुजो मोग करूंक म्हाका तूं फावो कर म्हाका तूं फावो तुज्या कर पवित्रतेच्या सक्तीन तुज्या पवित्र सक्तीन तुका आराधन करूंक येवचे सकड अडखळी तुज्या आराधनाचे सकयल अडखळ्यो ह्या वक्ता या वक्ता पयस कर पयस कर तुजे सांगाता रावंक तुजे संगतार गावंक तुजो मोग करूंक तुजो मोग करूंक तुजो अनुभव सोडूंक तुजो अनुभव सोडूंक मोगळा जेजू मोगळा जेजू म्हाका तूं फावो कर म्हाका तूं फावो कर केबलें कोरस माता मिंगाव्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता कोरस मात्र सक्कडी सांगाता त्याच बाबरता त्याच सकामेंतल्या जेजूचेर दिस करून सोडून आमी गावया नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपांतली पोनासच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपांतली पोनासच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. जोशवा अध्याय 20 आनी 4 वाक्य 13 आयचें पयलें वाचप तें सर्त ती उतरां तुमी आयकल्यार जाल्यार वाक्य 13 म्हणटा ज्या देशा पासून तुमी वावंट काडूंक ना ज्या देशा पासून तुमी वावंट काडूंक ना तो देश हांव तुमकां दितलो तुमी बांदूंक नासलेल्या शहरांनी वस्ती तुमी करतात तुमी बांदूंक नासलेल्या शहरांनी तुमी वस्ती करतात तुमी लावंक नासलेल्या दाकां आनी जैतुनाच्या मोळ्यांतलें तुमी खातात
Praise the Lord. जोशवा जर आमी आज जिवंत आसां आज ह्या पवित्र तळाक आमी आयल्या जाल्यार हांगासर आमी आसां जाल्यार तें देवाचें येवचें ह्या संवसारी आमचेच म्हणलें कितेंच ना बगार त्याच जेजून पावो केला देखून हांव आनी तुमी हांगासर हजर आसां कितलोगी लोक आसा आमच्या वळखीची सैरी देरी कितलीं जाणां आसा याजक धार्मीक लायिकां आज हो दीस पळोवंक सकवनात ह्या कोरोना म्हणल्यार मारेकार पिडे वरवीं आज मरण पावल्यात पूण म्हाका आनी तुका हांगासर देवान येवंक पावो केला तशें म्हणटना आमी उडास दवरूंक जाय जें कितें आज म्हज्या लागीं आसा जावं दी म्हजें घरदार जावं म्हजें बिडार जावं दी म्हजें आसमदीक कितेंय जावं दी तें आसा जाल्यार फकत ह्या जेजू वरवीं फकत ह्या जेजू वरवीं म्हाका आज सगळें आसा हो जावन आसा आमचो बाबार्थ ही जावन आसा आमची भातयेनी देखून किर्तनगार किर्तन 103 वाक्य 5 1 तन 5 म्हणटा सबित उतरां थंयसर आसात आमी कित्याक देवाक आराधन करी जाय कित्याक आमी देवाक आराधन करी जोशवाचे अध्यायन तें वाक्य वाचलें आनी हें किर्तन म्हणटा कित्याक आमी देवाक आराधन करी जाय कित्याक पवित्राक आमी येजय ते म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तो आमचे अपराध बक्षिता जेजू आमचे अपराध बक्षिता आमची चुकी बक्षिता देखून आमी ताका आराधन करी जाय तो आमची पिडा पयस करता कोरोनात आसलेल्या मारेकार पिडेच्या वशांतलो म्हाका आनी तुका राखता देखून आमी ताका आराधन करी जाय म्हणटा किर्तनगार तो आमचो जीव वाटयता आमचो जीव नाश करना बगा तोच जेजू म्हजो आनी तुजो जीव वाटयता देखून आमी ताका आराधन करी जाय तो आमचेर मोगासो आनी काकुळतीसो पावस वता त्या देखून आमी ताका आराधन करी जाय तो आपल्या देण्यानी आमकां भरता देखून आमी ताका आराधन करी जाय त्याच जेजूक आराधन करचें आमचे लागीं कारणां आसात आनी त्याच आराधन करचे खातीर हेर कितेंय कारणां घेवन आमी हांगासर आराधन करूंक आयल्या त्या देखून काळजांतावन त्याच जेजूक आराधन करतना एक उणेपण आमच्या मुखार येता कसलें तें उणेपण तें उणेपण जावन आसा आमच्या पाताक आमचें उणेपण त्या देखून एक घडबेर आमचे दोळे धांपया कित्याक आमी नितळ काळजान नितळ मनान जेजू मुखार आमी येता खंडीत जावन जेजूचो अणभव ह्या आराधना वेळार म्हाका आनी तुका जाता म्हाका आनी तुका बांदपास आसात पातकाचे बांदपास रागाचे मोसराचे झगड्याचे बांदपास ते म्हाका आनी म्हज्या जेजू मदलो संबंध तुटयतात तर आमची पातकां आमची उणेपणां आमच्या मोतीक आमी हाडया आनी मावनपणी तशें जेजू लागचे बक्षणे आमी मागया आमच्या जिवितांत आसली सर उणेपणां आमच्या मोतीक आमी हाडया देवाचो अणभव जोडच्या खातीर आमकां एक हरकत जातात त्या देखून जेजूक आमी उलोव मारया आनी आमची पातकां सगळीं बक्षी म्हण तशें लागी आमी मागया तुमची जबाब आमी पातकी सोमया तुजी काकूळट मागता आमी पातकी सोमया तुजी काकूळट मागता आमी पातकी सोमया तुजी काकूळट मागता आमी पातकी सोमया तुजी बोगला जेजू सबारपटी बाबार्थांत आमी शेळेल्या आनी बाबार्थांत आमी मुखार येवंक ना त्या खातीर बक्षांनी मागता आनी म्हणटा आमी पातकी सोमया तुजी काकूळट मागता सबारपटी तुवें दिल्ल्या उपदेशांक विरोध वचून आमी सबार पातकां गेल्यान जेजू देखून आमी तुजे लागीं बक्षांनी मागता आमी पातकी सोमया तुजे बक्षणे मागता पवित्र सक्रमेंत हजर आसाय जाल्यार सबारपणी सबार आठ कळ्यांक वळख जावन तुका पवतो मान दिवंक आराधन करूंक हांव पयस सरला जेजू देखून हांव बक्षणे मागता आमी पातकी सोमया तुजे बक्षणे मागता कश्टांत पिड्याशिरा आयिल्ल्या वेळार म्हज्या कुटुंबांत आकांत आयिल्ल्या वेळार मोगळा जेजू सबारपटी पुरपुरला कित्याक म्हाका कश्ट आयल्यात म्हणून हांव बाबार्थांत दंडललां देखून मोगळा जेजू हांव बक्षणे मागता आनी म्हणटा आमी पातकी सोमया तुजे बक्षणे मागता सबारपटी म्हज्या जिवितांत हांवें चिंतलें जायनातल्या वेळार हांव पुरपुरलां म्हाका काम मेळना जातल्या वेळार हांवें चिंतलें काम जायनातल्या वेळार मोगळा जेजू हांव तुका पुरपुरलां त्या खातीर हांव बक्षणे मागता आमी पातकी सोमया तुजे काकूळट मागता सबारपटी आमच्या कुटुंबाचो वडील जावन अवती जबाबदारी करच्यांत जेजू हांव चलवलां देखून हांव बक्षणे मागता आनी म्हणटा आमी पातकी सोमया तुजी काकूळट मागता सबारपटी एका वाड्यांत या फिरगचेंत अवती जबाबदारी दिल्ली पाळी नासतना
हांव सबार पटी म्हज्याच स्वार्थान हांव जियेलां जेजू देखून आमी बक्षांनी मागता आनी म्हणटा आमी पातकी सुमया तुजी काकूट मागता पवित्र घेतना सबार पटी कर्या भक्तीपणान आसतना सबार दुबावांनी हांव भितर सरला त्या देखून आमी बक्षांनी मागता आनी म्हणटा आमी पातकी सुमया तुजी काकूट मागता मौनपणी आमचे सर पातका उणेपणा जेजू समर्पण दिव्या सुवामो अध्याय पयलो सुवामचें पत्र अध्याय एक वाक्य णव म्हणटा सबित उतरां आसात थंयसर ती उतरां म्हणटात आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नित्यवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर्व खोटेपणांतले निवारतलो आमचे पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नित्यवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर्व खोटेपणांतले निवारतलो आमकां नितळ करतलो पातकाचें बगसणें मौनपणी जेजू लागीं मागया आनी सांगता गावया हें गीत आमच्या सर्व पातकांचें बगसणें मोगोन हें गीत आमी गावया ಯೇಸುವೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನಗೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆ ನಗೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆ ನಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿನ್ನ ತೊರೆದು ನಾ ಬಿಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ತೊರೆದು ನಾ ಬಿಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಶವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಂಬಿ ನಾಶವಾದೆ ಅಹಂಕಾರದಿ ಬಾಳಿದೆ ಅಹಂಕಾರದಿ ಬಾಳಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿನ್ನ ತೊರೆದು ನಾ ಬಿಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ನಾಶವಾದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ನಾಶವಾದೆ ಅಹಂಕಾರದಿ ಬಾಳಿದೆ ಅಹಂಕಾರದಿ ಬಾಳಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಬಾ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಬಾ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನಗೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆ ನಗೆ पातकांचे दूख जेजू लागीं बक्षांनी मागलेल्या वेळार तसो जेजू म्हजी आनी तुजी पातकां बक्षिता ह्या वखदां जेजू म्हाका आनी तुका आपडता आनी म्हणजे ताचे बाकुर्दीचो पावस ताच्या मोगाचो पावस ताच्या बक्षांचो पावस म्हजेर आनी तुजेर ह्या वेळार जेजू घालता जेजू आमी सांगया हांव पातकी सोमया तुजें बक्षांनी म्हाका दी हांव सुकोवन पडलो सोमया म्हाका बक्षी म्हाका तुज्या मोगाचो तुज्या काकुर्दीचो अणभव दी तोच जेजू म्हाका आनी तुका बक्षिता मौनपणी ताच्या बक्षांचो अणभव करया मौनपणी ताच्या बक्षांचो अणभव करया म्हज्या आनी जेजू मदले बांदपास पयस वेतात म्हज्या पातकांत हांवें बक्षांनी मागल्या वेळार म्हजे ते अजापां जागूंक सांगतात म्हाका जेजूचो अणभव सोडूंक साथ जाता तर ताच्या बक्षांचो ताच्या मोगाचो ताच्या काकुर्दीचो अणभव आमी सोडया
जेजूक आमी आराधन केलें आमचे पातकां आमी वळखल्या जेजूच्या त्या मोगाक लागीं लागीं येवन आमी आसा आमचे मदले असले ते बंद पास जेजू लागीं पातकाचे बॉक्साने दिवन आमी आनी जेजूक लागीं सरना आसा जेजूच्या लागीं सरतना आमच्या जिवितांतले सर कश्ट पिडा शिडा दूख खंत आमी जेजूक आतां सांगूंक वेता केदळे एकटो इश्ट आमच्या लागीं सरता आमकां क्लोज जाता तोळ आमचे सगळ्या काळजाचे अत्रेग आनी सगळे आमी त्या जेजूक त्या इश्टाक आमी सांगता आतां आमचो जेजू आमच्या लागीं क्लोज जाला इश्ट जाला देखून मौनपणी सर आमचे कश्ट कितें आसा ह्या पवित्र तळाक कितें आमी अत्रे घेवन आयल्या कितें आशा आमच्या काळजांत आसा त्याच जेजूक आमी मौनपणी सांगया ह्या कोरोनात असल्या मरेकार पिडेच्या संदर्भी आमच्या कुटुंबान मस्त पयस कश्ट आसा जावंक पुरो बेजाराय आसा जावंक पुरो आनी कश्ट तेन्ना बेजारांत आसतना आमकां सगळ्यांनी सांडून घाला जावंक पुरो आमकां आमचे लागीं पयशे आसतना मस्त इश्ट आमचे लागीं येताले जावंक पुरो पूण आतां हांव बेकार जाला म्हजे लागीं पयशे नात म्हाका सगळ्यांनी सांडून घाला दुबळो म्हूण म्हाका सगळ्यांनी सांडून घाला म्हाका इंसितात तूं दुबळो लागीं पयशे नात देखून म्हाका सगळ्यांनी सांडून घाला पिडेंत पडतना म्हाका सांडून घाला मात कार पिडे कोरोना पिडा आयिल्ल्या वेळार लागीं असले इश्ट सयत आमकां पयसून धांवतात आमकां जेवंक सयत रुमाच्या फाटल्यान हाडून दवरतात आमकां भितर घेनात आनी आमचे सांगात आमचे पीड सांगता कश्टो कोणी तयार आसनात अशें म्हणटना म्हाका पीड आयिल्ल्या वेळार सगळ्यांनी म्हाका सांडून घाला मोतीच्या वत्तर आनी टेन्शनांनी हांव वळवळटना म्हाका सबार आनी सांडून घाला जेजू म्हज्या जिवितान सोलवणी मेळटना फेलियर सोलवणी मेळटना सगळ्यांनी म्हाका बोट जगला आनी तो पळय खंयच्याय उपकार ना म्हणून म्हाका सांडून घाला हांव काम नासतना थंय हांगा इंटरव्यूक भोंवून आसतना सगळ्यांनी हिंसिल्लें आसा हाका काम आनीक मेळोना आनी अशें म्हाका सगळ्यांनी सांगून घाला इश्ट मंत्र फ्रेंड्स सर्कलांतून म्हाका भायर घाला मानसीक संगतींनी वद्दाडतना सगळ्यांनी म्हाका मानसीक म्हणून सगळ्यांनी म्हाका सांडून घाला म्हज्या जैतांत आसून म्हज्या सलवणेंत सगळ्यांनी म्हजो हात सोडला केल्लें बरेंपण विसरून बरेंपण केल्ल्या व्यक्तींनीच म्हाका पयस केला कोणाक हांवें कुमोग केल्या ताच व्यक्तीने म्हाका नाकारला तिरस्कार केला आनी म्हाका सांडून घाला हांवें केल्ले उपकार मतीन दवरनासतना म्हाका अणूक परून दाखयला आनी म्हाका सगळ्यांनी सांडून घाला त्यो घडयो आमच्या मदीं गाडया जेजू मात्र असलीं भोगनां समजोवंक शकता जेजू मात असलीं भोगनां समजोवंक शकता इसाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 40:1 वाक्य 10 म्हणटा भिये नाका हांव तुजे सवें आसा कोणी तुका संडल्यार भिये नाका हांव तुजे सवें आसा घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दितां हांव तुका मजत दितां आनी म्हज्या जैत्य हातान तुका उखलून धरता कोणी तुका सांडून घालून दी सोडून घालून दी पिडा शिडा कितें येवं दी पूण सर्वेस्पोर देव म्हणटा हांव तुका सांडून घालिना तो सुजेजो म्हणटा हांव तुका सोड सोडिना सांडून घालिना हांव तुजे संगत आसा हांव तुका राखता आनी सांबाळटा सगळ्यांनी सोडून तुका सकला घालतना हांव तुका उखलून धरता म्हणटा जेजू तर आमच्या कठीण अनुभवा मध्ये तिरस्काराच्या आनी सगळे सांडून घाल्ल्या अनुभवा मध्ये तो जेजू म्हजो इश्ट म्हाका म्हणटा आनी म्हाका सांगता हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडिसोना हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडिसोना म्हण तो जेजू म्हाका आनी तुका म्हज्या कश्टांत दुखांत कधीन बेजारायेंत बरे भशेचें कीर्त जावन येता तर सकट आमचे कश्ट दूख कंत बेजाराय जेजूच्या पांयां तळ अर्पण तिरस्कारपण नाकारणी मेळ्ळे सगळी जेजूच्या पांयां तळ अर्पण गावया सांगता हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडिसोना ओ संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडसोना तुका हर
तुका करिताना तरी अनंतलय मागा हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनंतलय मागा आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लेखलां नांव तुजें लेखलां हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लेखलां नांव तुजें लेखलां संडीत गिये खावय नेण्ट्या बाळाक आपल्या संडीत गिये खावय नेण्ट्या बाळाक आपल्या हांव साडी तरी हांव साडी सोना हांव साडी सोना हांव साडी तरी हांव साडी सोना हांव साडी सोना हो संसार तुका साडी तरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनंतलय मागा अनंतलय मागा अनंतलय मागा कोणाक अनाथ जाल्यार जेजू म्हणटा तूं म्हाका अनाथ न्हय तूं म्हाका अनाथ न्हय जेजू आमकां सांडून घालना कित्याक आमी जेजू लागीं आसा जेजू घर घालून आराधन करून पातकां वळखून इश्टा बरी ताच्या मुखार बसून आमचें कस दूख जेजू लागीं आमी सांगलें जेजू म्हणटा भिये नाका तुज्या कश्टांत हांव तुजे सांगात आसा सगळ्यांनी सांडून गेल्यार हांव तुका सांडून घालना म्हणून तसो जेजू आतां म्हाका आनी तुका सांगता जेजूच्या लागीं आमी आयल्या तर आमकां जेजूक समर्पण दिवया सर आमी दिमी घालया त्याच जेजूचो आराधन करून पातकां वळखून ताच्या इश्टा बरी सांगाता येवन ताच्या मुखार आमचें कस दूख बेजाराय सांडून आतां आमी आमचें संपूर्ण समर्पण त्याच जेजूक आमी करया सकमेंतल्या जेजूक आमचें समर्पण करया तुमचे जवाब हांव तुका समर्पिता येसुम्या हांव तुका समर्पिता येसुम्या हांव तुका समर्पिता येसुम्या हांव तुका समर्पिता येसुम्या म्हज्या कुटुंबाच्या सर्व संद्यांक हांव तुका समर्पिता येसुम्या म्हज्या आवय बापयक हांव तुका समर्पिता ह्या येसुम्या पुणशेतांत वावरकच्या सर्वांक हांव तुका समर्पिता विविध पिढे येसुम्या शिडेंक वळख जाल्ल्या सर आमच्या मोगाच्या व्यक्तींक हांव तुका समर्पिता म्हज्या कुटुंबांत येसुम्या असल्या सर्व प्रायस्तांक हांव तुका समर्पिता कोरोना पिढे वरी वळवळच्या सर्व पिढे घरांक हांव तुका समर्पिता येसुम्या कोरोना पिढीची सेवा करतल्या सर धाकटेरांक आनी नर्सांक हांव तुका समर्पिता येसुम्या सर याजकांक हांव तुका समर्पिता सर धार्मीक येसुम्या भाव भयणीक हांव तुका समर्पिता सर आमच्या येसुम्या युव जाणांक हांव तुका समर्पिता काम येसुम्या नसताना देशांतूर भोंवून आसच्या सर आमच्या युव जाणांक हांव तुका समर्पिता येसुम्या विविध पिढेक वळख जाल्ल्या सर आमच्या युव जाणांक हांव तुका समर्पिता आमच्या येसुम्या सर भुरग्यांक हांव तुका समर्पिता येसुम्या विविध आश्रम आणि अनाथ आश्रमाच्या सर्व लोकांक हांव तुका समर्पिता येसुम्या मोतीच्या विविध वत्तडांक बळक जाल्ल्या सर लोकांक हांव तुका समर्पिता येसुम्या हांगासर कश्ट दूख सांगूंक आयल्या सर हांगाच्या लोकांक हांव तुका समर्पिता येसुम्या मौनपणी सर आमचें समर्पण त्या जेजूक आमी करया
सबार उले कम समर्पणाच्या आमच्या मोतीन आसात कितें आमच्या मोतीन दवरून आमी हांगासर आयल्या कितें जेजूक आमी समर्पण दिवचें म्हण आयल्या हें सगळें जेजू समर्पण करया कित्याक जेजू केदळ आमी समर्पण करता तवळ जेजू आमचे देवा जापां करता तो आमकां आपडटा आनी गूण करता कित्याक आमचें म्हणलें कांयच ना देखून सगळें जेजूच्या पांया तळ आमी दवरता आनी म्हणटा तुजी खुशी जावं म्हणून आमी म्हणटा तर सगळे आमचे अत्रेक ह्या पवित्राक कितें तुमी अत्रे घेवन आयल्यात कितें काळजाची आशा आसा कितें बेजाराय आसा कितें गंत आसा म्हणजे वैयक्तीक कितें सांगूंक आसा तें सगळें जेजूक सांगा आनी समर्पण दिया आनी सांगा ते कोरस मात्र आमी गावया सगळो जेजू हांव तुका समर्पण दिता आनी हाच्या मुखार सगळें संपूर्ण समर्पण त्या जेजूक आमी करया सर्व दिता सर्व दिता सर्व दिता सर्व दिता सगळोच म्हाका सोडून दाराक हांव समर्पिता 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 सर्वच म्हाका समर्पिता 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 सर्वच म्हाका समर्पिता सर्वच म्हाका समर्पिता हालेलुया 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 पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 3 म्हणटा तुझें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुझे योजना सफळ जातली तरी आपदा कितें तुमची योजना आसात ती सगळीं कितें काम आसा तें जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवया कित्याक सगळें तोच जेजू तें पोंताक पावयता त्या देखून त्या जेजूक आमी अर्गां दिलें आराधन केलें मोरये मायचे ससाय मगोण सांजुजे वासाची ससाय मगोण आमचे पातकां वळखून ताचे लागीं येवन ताच्या इश्टा बरी आमची सगळी कंत दूख बेजाराय सांगून ताका संपूर्ण समर्पण आमी केलें आतां आयलो वेळ आमची मागणी आमचे कितें काळजाचे अत्रेक आसात आमच्या कितें काळजांत आशा आसा ते सगळे जेजू लागीं आतां आमी सांगूंक वयता कितें आमचें काळीज नितळ जालां आमचे पातकां आमी वळखल्या आनी आतां आमी जेजू मस्तू लागीं आसा हांव देखून आमच्या काळजांत कितें आशा आसा अत्रेक आसा कितें मागणी आसात ती सरेश्वराच्या मुखार आमी दवरया त्या देवा मुखार त्या जेजू मुखार आमी दवरया फिलिपीकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 म्हणटा अध्याय 4 वाक्य 6 म्हणटा कसलीच कंत हुस्को तुमी धरी नाकात कसलोच कंत हुस्को तुमी धरी नाकात बेजाराय तुमी धरी नाकात हरी एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवा कळया आनी तो जेजू आमकां पावो करता तूं कंत करनाकात हुस्को कांयच नाका तुजी गरज कितें आसा त्याच सरेस्परा देवाक त्याच जेजूक सांगा आनी जेजू आमची गरज आयकता देखून मौनपणी सर आमची गरजो सर आमचे इरादे जेजूक समर्पण दिवया जेजू लागीं आमी मागया सामर्थ्य आसूं पुरो इरादे आसूं पुरो ते सगळे जेजूक सांगा मौनपणी सांगा ह्या कोरोना पिडेच्या संदर्भी आमकां सगळ्यांक की राखवण जेजू लागीं मागया आनी बुरे कितें आमकां कळीत ना तें जेजूक मात कळीत आसा
मुखार कितें घडटा तें आमकां कळीत ना. जेजू आमकां सर वायटा विघ्नान वरांतलें, कश्टांतलें, ह्या पिडेच्या वशांतलें आमकां राख म्हणून आमी जेजू लागीं मागया. सर आमच्या काळजाच्या अत्रेक मागणी संगाता घालून आमी गावया एक कोरस मात्र. आयक मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. संगाता गावया. आयक मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. जेजू आराधन करणं आमची पातकां वळखून आमचे कस दुख कंत बेजार आय जेजूक सांगून आमचें संपूर्ण समर्पण करून आमच्या काळजाचे अत्रेक मागणी ताका आमी सांगून आतां आमी ताचो लागशिल्ल्यान अनुभव सोडूंक फुडें सरता. सुरेश सांगलें केदळ आमी बाबार्थान खऱ्या मनान आराधन करता तो व्हडलो ताचो फळ आमकां मेळटा. आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या हर एका जिवितांत हर एका आराधनाचो फळ सुकना. आज नंतर पल्यानातल्या परवा ह्या वर्सां उपरांत आतां ह्या घडी ह्या खंयच्याय घडये देवाक वेळ ना, घडी ना, खंयच्याय वेळार तांकां आपडयेत, गूण करयेत आनी आराधनाचो फळ आमकां कंठी जावन मेळटा. तो जेजू आमकां आपडटा आनी आमकां गूण करता. तर घडी येयल्या ताचो जेजूचो आशिर्वाद घेवच्याक, ताच जेजूचो तें बेसांव घेवच्याक वेळ घडी आतां लागीं पावल्या. कंठी जावन तो जेजू आमकां आपडटा आनी गूण करता. तर त्या जेजूचो आशिर्वाद खंयसर आमकां गरज आसा ते आमी आमच्या मोदी गाडया खंयसर जेजून म्हाका आशिर्वाद घालिसय ते आमच्या मोदी गाडया आनी जेजू लागीं म्हणया जेजू म्हाका म्हजेर आशिर्वाद घाल म्हणून ताचे लागीं आमी माऊनपणी मागया. तुमची जबाब आशिर्वाद घाल सोम्या, आशीर्वाद घाल सोम्या, आशिर्वाद घाल सोम्या, आशीर्वाद घाल सोम्या, आमच्या कुटुंबाचेर, आशीर्वाद घाल सोम्या, आमच्या सैऱ्या धैर्यांचेर, आशीर्वाद घाल सोम्या, आमच्या सर पिरगसकारांचेर, आशीर्वाद घाल सोम्या, आम्हा सर्वांचेर, आशीर्वाद घाल सोम्या, कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्या सर्वांचेर, आशीर्वाद घाल सोम्या, विविध कश्टां कांतां सांपडलेल्या सर्व व्यक्तींचेर, आशीर्वाद घाल सोम्या, सर आमच्या ह्या जागांचेर, आशीर्वाद घाल सोम्या, हांगासर वावर करतल्या सर लोकांचेर, आशीर्वाद घाल सोम्या, हांगासर वावर करतल्या आमच्या धार्मीक भयणींचेर, आशीर्वाद घाल सोम्या, आमच्या पिरगेच्या हर एका सांद्याचेर, आशीर्वाद घाल सोम्या, ह्या पिरगेंतल्या सर पिडेस्तांचेर, आशीर्वाद घाल सोम्या, सगळ्या संवसाराच्या सर युवा जाणांचेर, आशीर्वाद घाल सर सोम्या, आमच्या भुरग्यांचेर, आशीर्वाद घाल आमच्या सोम्या, भौगोलिक परिस्थितीचेर, आशीर्वाद घाल आमच्या सोम्या, राष्ट्राच्या मुखेल्यांचेर, आशीर्वाद घाल आमच्या सोम्या, सगळ्या पवित्र सभेचेर आशीर्वाद घाल सोम्या. दिमी गेल्या जेजूचा आशीर्वाद जोडच्या गाव्या गीत येद्या बडा सक्रामेंता. येद्या वोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या सर्वोन वेचास गवेशा बाबाताचे बळदिया जशे बाबा तशेच पोता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी वाटा. आमेन.
तुया हे देवाबेची सक्रामेंताका तुज्या कश्टांचो उगडास आमकां सोडलाय तुज्या चडवणचो स्पोट सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां पव कर तू जियेतेन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्व सावदिता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. संतोषान उल्हासान गाया संतोषान उल्हासान गीता गाया तुझे सरशी गावल्या अर्घा पाठो गायल्या भले बेटोंक जमल्या पातका वडकाता शांती तुझी मागता. मोगाचनो ह्या पवित्र थळार ह्या मिसांत वांटो घेवंक हजर जाल्ल्या सर म्हज्या मोगाळ यात्रेक बाबा भयणीनो तुमकां भगवंत सुचेवाज तुमच्या काळजाचे यात्रेक सुफळ करून दी म्हणल्या आशे सोवे आयच्या दिसा मिसा भेटोवंक दिल्ली त्या सावा ह्या अर्गा हांगासर रेशमा डिसोजा दुबय अर्गान जावन मायकल डिसोजा पांडिकट्टा ताच्या जल्माच्या दिसाक फाल्यांच्या दिसा जल्मा दीस बेंजामीन मेरी डिसोजा मडांत्यार तांच्या आत्म्या खातीर क्लारेट क्लेरिशा रोझेरियो पडील मँगलोर प्रिन्सन डिसोजा इरा अर्गान जावन जॉयल कुटिना सुन्नंगला अर्गान जावन आनी वेरोनिका डिसोजा कानातूर अर्गान जावन ह्या सर्वान जे कितें आशेवन आसात आनी ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवंक आयिल्ली आम्हा सर्वांची आशा अत्रेग तचो सोमी फावो करून दी म्हणून मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आनी हांगासर आयिल्ल्या सर भक्ती काणो सांज जुजे वासाक समर्पिल्ले ह्या पवित्र थळार आमी आयल्या तेर्साचें भक्तीपण आराधना मुखांतर दस देवाक आमी मान केलो. आतां आनीक चड लागशिल्ल्यान ह्या मिसाच्या बलिदानाक भाग घेवन ताचो जेजूक आमच्या काळजांत आमी सवंक येता आसतना आयचीं वाचपां आनी आयचो संदेश जावन आसा. म्हजेंच म्हणलें कांयच ना, जर म्हजे लागीं कितें आसा तें म्हजें न्हय, देवान म्हाका फावो केल्ले वरवीं तें हांगासर आसा. देखून आमी बांदूंक नातल्या बिडारान आमी जियेता. आमी दाखा मळो खंयचो उबारूं ना थंयसर आमी ती दाखो आमी काण खाता. म्हळ्यार
जें कितें आज म्हज्या लागीं आसा तें सगळं देवा वरवीं देखून देवान केल्ले सर उपकार मोतीं दाटोवन हें मिसाचें बलिदान आमी अर्गां जावन ताका भेटोवया आनी हाच्या मुखांतर आमच्या जिवितांत सदांच जुजेवासाच्या मजतीन जेजूक लागीं सरूंक गरजेची कृपा मागया. तशेंच आज सांबक मनसचें स्मरण करतात. आमच्या मस्तून आलतार भुरगीं आसा सगळ्यांनी सर आमच्या आलतार भुरग्यांचो आमी उडास काडया आनी मिसाचें बलिदान पावतेर भेटोवचे खातीर आमचे दोळे आमी धांपया. आमचे पातकां आमी वळखोवया. आमच्या पातकांचे बॉक्साने मागून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्ववेदा देवाक आनी तुमकां हांव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सुसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत वगेवसां संवकार मुये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सपतवेदार देव आमची काकळूत करूं आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वासा पजळीत मागणी आनी दुबळीकायेची जिनी जेवण तुज्या परजेक देखे बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक पावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां पावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. जोशवाच्या पुस्तकांतले वचप. जोशवान शेकेमांत इस्रायेलाच्या सर्व कुळयाक सोमो केल्यो. उपरांत ताणें इस्रायेलाच्या मालगड्याक फुडाऱ्यांक न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयले आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. तेन्ना जोशवान सगळ्या लोकांक म्हळें, सर्वेस्पूर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडे वस्ते करून आसले आनी ते परक्या देवाची सेवा करतले. ह्या पुर्वजां पैकी आब्राहामाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा एकलो. हांवें तुमच्या पुर्वजा आब्राहमाक न्हंयचे पलतडेतावन भायर हाडलो आनी ताणें सगळ्या कानान देशांतल्यान बोवाशे केले. हांवें ताची संतत वाडयली आनी ताका इसाक दिलो. इसाकाक हांवें जाकोब आनी येसांव दिलें. हांवें येसावाक सैराचो दोंगराळ प्रदेश ताचे वस्ते खातीर दिलो. जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक गेले. हांवें मोइसेक आनी आरोनाक इजिप्ताक धाडले. हांवें थंय केल्ल्या विचित्र कृत्या वरवीं शिक्षा लायली. उपरांत हांवें तुमकां तांचे भायर हाडले. हांवें तुमच्या पुर्वजाक इजिप्तांतले भायर हाडले आनी तुमी तांबड्या दर्या कडेन आयल्यात. पूण इजिप्तकार आपल्या रथ आनी घोडे सावारा सोबय तांबड्या दर्या कडेन पर्यान तुमच्या पुर्वजाची पाट धरून आयले. तेन्ना तुमच्या पुर्वजांनी सर्वेस्पुराक बोब मारली आनी ताणें तुमचे आनी इजिप्तकारा मदें एक दाट दुवरी पडाशी केली आनी दर्यो पाटी वसाचो करून ताणें तांकां बुडयले. हांवें इजिप्तांत केल्ली ही सगळी कृत्यां तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखल्यात. उपरांत
तुम्ही जायतो काळ अरण्यात वस्ती केली. तेन्ना हांवें तुमकां जोर्दानाचे पेलतडे आसलेल्या आमोरिताच्या देशाक व्हेले. ते तुमचे कडेन झुजाक देवले आनी हांवें तांकां तुमच्या हातांत घाले. तुमी तांचो देश स्वाधीन केलो, कित्याक हांवें तुमचे पासून तांचो नाश केलो. उपरांत मोवाबाच्या राया जिप्पोराचो पूत बालाक इस्रायेला विरोध झुजाक देवलो. तुमचेर शिराप घालचे खातीर ताणें बयोराच्या पुता बालामाक आपोवंक धाडले. पूण हांव बालामाक आयकलो ना आनी ताणें तुमचेर आशिर्वाद घालचो पडलो. अशें हांवें तुमकां बालाकाच्या हातांतले निवारले. उपरांत तुमी जोर्दान उतरल्यात आनी जेरिकोक आयल्यात. जेरिकोचे निवासी तुमचे कडेन झुजले. तेच परी आमोरीत, पेरिचीत, कानानीत, हित्तीत, गिर्गाशीत, हिवीत आनी जेबुसीत हे तुमचे कडेन झुजले. पूण हांवें तांकां सगळ्यांक तुमच्या आधीन केले. हांवें तुमचे मुखार गांजील मुसाक धाडले आनी ताणें दोगां आमोरीत रायाक तुमचे मुखले धांवडयले. हे काम तुमचे तलवारीन वा तुमच्या दणवान केल्ले न्हय. ज्या देशा पासून तुमी वावंट काडूंक ना तो देश तुमकां दिला. तुमी बांदूंक नासलेल्या शहरांनी तुमी वस्ती करतात. तुमी रुतां करूंक नासलेल्या दाका आनी जैतुना मळ्यांतले तुमी आतां खातात. देवाचे उतर हे श्लोक. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. सर्वेस्पुराक दिनवासा कित्याक तो बरो. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. देवाच्या देवाक अर्गा स्तुती करा. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. अरण्यांतल्यान आपल्या लोकांक ताणें वाटवेले. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. बलिश्ट राजाक ताणें मान सोडले. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. श्रेश्ठ राजाचो ताणें संहार केलो. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. श्लोक. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. तांचो गांव ताणें इस्रायेलाक दायज दिलो. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. वय ताच्या सेवकाक तो गांव वांटून दिलो. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. आनी आमच्या दुस्मानाच्या हातांतले आमकां निवारले. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. सर्वेस्पराचे 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 देवाचे उतार मानून घेया. मुनशेचे उतार ते नाही, भागार देवाचे उतार ते. सर्वेस्पराचे 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तोबळ थोडे फारिशेव जेजू चर्ची येवन ताका पारकुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एका मनशान आपल्या बायलेक सोडयत गी. जेजून तांकां जाप दिली. अरंबरस रचनारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय. आनी ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एकवडतलो. ती दोगांय एक जीव जातली. देखून ह्या फुडें ती दोगांय बगार एकच. त्या पासून देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं. ते ताका म्हणाले तशें जाल्यार एका दादल्यान वेगळ्या सराची एक चीट बरोवन आपल्या बायलेक सोडयत म्हूण मैजेन कायद्यान अशी परवानगी दिली कित्याक. जेजून तांकां जाप दिली. वय तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मोयजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली. पूण आरंभांत अशें नातलें.
हांव तुमकां सांगता, जो कोण व्यभिचाराच्या एक कारणा शिवाय आपल्या बायलेक सोडता तो दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्रतभार आदारता. ताका शीस म्हणाले, दादल्या बायल्या मदली गजल अशी जाल्यार काजळ जायनातल्यान बरें. ताणें ताका जाप दिवन म्हळें, हें उतर सक्कडी मानून घेनात. जांकां तें देणें मेळ्ळां ते मात्र मानून घेतीत. आसात थोडे इजडे जल्मात उंच अशे, आनी थोड्यांक मनशांनी इजडे केल्यात, आनी थोड्यांनी सर्गींच्या राजा बसत आपणाक इजडे करून घेतल्यात. जो कोण हें उतर मानून घेवंक शकता तो तें घेवं. देवाचें उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, एक ल्हान एक्सरसायज करया. जायत गे करया गे. आतां तुमी अशें करीचे, तुमच्या मोतींत 2 कॉलमां करा. एक कॉलमांत आज तुमकां विसारन मेळिल्लें, म्हळ्यार विसारन म्हाका जाय म्हूण सांगिल्लें आनी तुमकां मेळिल्लें. आनी एका कॉलमांत तुमकां विसार नासतना मेळिल्लें. एका कॉलमांत लिस्ट करा तुमकां विसारन मेळिल्लें, दॅट वीच यू आस्क्ड फॉर आनी यू गॉट इट. सेकंड कॉलमांत तुमी विसारूंक ना पूण तुमकां मेळ्ळां. लिस्ट करा. तवळ खंयच्या लिस्टींत सड्ड संगती येतात पळया, खंयच्या लिस्टींत सड्ड संगती येतात. विसारन मेळिल्ल्या संगतींत की या विसारी नासतना मेळिल्ल्या संगतींत खंयसर तुमकां सड्ड मेळटात. द लिस्ट वीच यू आस्क्ड फॉर आनी यू गॉट इट, द लिस्ट वीच यू डीड नॉट आस्क बट यू गॉट इट. खंय सड्ड दिसता तुमकां, खंयच्या कॉलमांत सड दिसता सडा वचोन, खंयसर खंयचें तुमी विसारूंक ना तें तुमकां चड मेळ्ळां. खंयचें तुमी विसारलां तें तुमकां मेळों ना. विसारूंक ना तल्यो संगती चड मेळ्ळां. खंयच्यो त्यो थोड्यो सांगच्यो जाल्यार, आज तुमी जीव आसा जाल्यार तुमी कांय विसारलां, विसारूं ना. आज तुमी जीव आसा जाल्यार देवान तुमकां विसारी नासतना दिल्लें देणें. आज हे सोबीत हांगासर संगती प्रकृती आसा जाल्यार, आमी सेवचे वारें आसा जाल्यार, आमी घेवचें उदक आसा जाल्यार, आमी घेवचें खाण आसा जाल्यार म्हाका विसार म्हणून देवान दिवंक ना. देवान म्हाका धर्मार्थ दिला. देखून जोशुआ प्रवाद्यार सांगलें, जोशुआच्या पुस्तकांतलें उतर तें भोव सोबीत गुणांचें उतर तें देवान आमकां मागनासतना मस्त संगती दिल्यात. देखून आमी घालें करचें केदाळ्या देवाक पुरपुरचें. हांवें मागलें म्हाका दिवना म्हणचें. देवान दिल्लें आमी कोण उडास काडना. देवान कितें दिवना तें आमी उडास काडटा. कित्याक तशें? कित्याक म्हळ्यार आयच्या वांजेलांत एक सोबीत वाक्य मोइजे थंय जेजूक थंय विसारल्या वेळार, सवाल विसारल्या वेळार जेजू तांकां जाप दिता. कित्याक म्हळ्यार तुमी तुमच्याच कुशेचे, तुमी तुमच्याच कुशेचे, हांव आनी तुमी आमच्याच कुशेचे. आमच्या कुशे प्रमाणे कितें जालें तें बरें. देवान आमकां कितें आमच्या कुशे प्रमाणे केलें देवाक आमी आराधन करता, ताका आमी ओगलाप दिता. कित्याक आमी मागिल्लें मेळ्ळें, कुशेचें मेळ्ळें. कितें देवान खुशी व्हरूं ना, हांवें खुशी व्हरूं ना, पूण देवान खुशी व्हेली. हांवें खुशी व्हरूं ना, देवान खुशी व्हेली. तें म्हाका दिलां. कितले बरें देवाक हांवें अर्गां दिलां. तें आमकां पडून वचूना. आमी मागिल्लें मेळ्ळ्यार मात्र आमी देवाक अर्गां दिवचें. मागनासतना कितें मेळ्ळां तें आमी चिंतिना. तर आज हो संदेश आज आमकां मेळटा. कितें म्हळ्यार देवान आमकां कितें मागनासतना दिलां ताचो आमी उडास काडी जाय, ताका आमी अर्गां दी जाय, ताचे ते आमी उपकारी मोन दाखय जाय. तवळ मात्र आमी देवाक पावतो मान केल्ले बरें जाता. देखून आनी मुखार तुमी पुरपुरूंक वचनाका. देवान म्हाका कितें दिवना म्हणच्या बदलाक देवान म्हाका कितें दिलां म्हणटाना कितें दिवंक ना बळें तेंय म्हाका मेळटा. कितें देवान दिवंक ना बळें तें म्हाका देव दिता.
दुसरें आमी आमचेच कुशेचे जावचे न्हय, बगार देवाच्या कुशेचे जायचे. ह्याच्या वांजेला सांगले आसा, तुमी तुमच्याच कुशेचे देखून अशें दिलां. ह्या देखून आमी सदांय म्हणचें, म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जावं, म्हजी खुशी न्हय देवा तुजी खुशी जावं म्हणटना आमकां मागनातलेंय मेळटा, मागलेंय मेळटा, मागनातलेंय मेळटा, मागलेंय मेळटा. त्या देखून ह्या मिस्टर बलिदान भाग घेत आसतना हे आमी उडास दवरया. केदाळ आई मेळोना मेळोना म्हणून आमी सांगच्या बदलाक कितें देवातून म्हाका मेळ्ळां तें आमी आमच्या मोतींत ताका उपकार म्हणून ताका अर्घ आनी प्रयत्न करया. आनी तुमी हे नियाळ मुंदरून येतना घरा वचून तुमी चिंता, हांव नियाळा सांगना. आज जर तर तुमी आज ब्रेड केला, ब्रेड एक ब्रेड कळ्ळो न्ही, ब्रेकफास्टाक एक ब्रेड केला आमी चिंतया. तो ब्रेड खंय तावन आयलो म्हूण पाटी 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 गेल्या जाल्यार तो ब्रेड खंय तावन आयलो, अंगडी तावन, अंगडी खंय तावन आयलो, ताणें कोणी सेल्समॅनान हाडिल्लो ताका खंय तावन आयलो. अशें पाटी 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 येताना तुमकां स्वस्थ जाता. ह्या ब्रेडा फाटल्यान आमचें म्हणलें कांयच ना. ह्या ब्रेडा फाटल्यान आसचें देवाचें येवजण, निमाण येतना देवाचें येवजण. आज तुमचे लागीं पयशे आसात, पयशे खंय तावन आयले, तुमकां कोणें दिले, निमाण येतना तो व्यक्ती खंय तावन, तुका खंय तावन आयले म्हणटना सोदून येतना देवूच निमाण. त्या देखून आमच्या जिवितांत देवाक अर्घ दिवंक, ताचें उपकारी मौन आटोवंक प्रयत्न करया. तवळ आमी मागलें सक्कडी आमकां मेळटा. कितें मेळ्ळां, कितें आमकां मेळ्ळां ताका देवाक अर्घ दिवया आनी उपकार मनाचें जावया. कितें मेळोंक ना तें आमकां ऑटोमॅटीक आमकां मेळटा. तर एक बरें दोळे आमचे दंप्या, आमच्या जिविताचेर एक नदर घालया. म्हज्या जिवितांत कितले पटी मेळनातले गतीर हांव पुरपुरलां. देवान म्हाका फावो केल्ले भशेन हांवें कांय चिंतूं ना. लिस्ट पळयतना देवान फावो केलेंत चड आसा, देवान दिल्लेंत चड आसा, देवान दिनातलें मस्त उणें आसा. तर सबारपटी देवाक देवाचो सीन उसरले खातीर, सबारपटी म्हाका मेळोना 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 म्हूण सांगून गेल्ल्या खातीर त्या देवालाचें बोगसणें मागया. आनी मिस्टर बलिदान वेळार देवान कितें म्हाका दिलां तसो उपकार आटोवंक आमी प्रयत्न करया. आनी मिस्टर बलिदान वेळार देवान केल्ले सर उपकार आटयत आसतना आमची उणेपणाय ह्या सुण्या आनी वयनाच्या रुपार त्याच देवाक समर्पण दिवया आनी म्हणया, म्हाका तूं आशिर्वादीत कर, म्हज्या जिवितांत कितें उणेपण आसा तें भरती कर आनी अशें हांवें तुका सदांच ओगोडसूंक जो उपकार बोडूंक फावो कर. पानांको 130 130. म्हज्या भावने म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्वत्र देवा बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या अतंतें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदवात सर्वेस्पर मानून घेव. सस्तीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारुका आपल्या परचे गतीर सांजुजे वासान खतखतीत मोगान भेटलेले मागणे आनी कालतेपणाचें साधन जिवीत तुका भोव मानवलें. ते सुशेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान हे पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां पाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां
उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोदवेदर आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष पवित्र काळजाच्या उमळ्यांनी ज्या सेवका सांजुजे वासा पासत आमी तुका दिन वाचता. बाबार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या बुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्तच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णू नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता हांव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीन तुका जय, सर्गीन तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सर्गीन तुका जय 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 जय. सर्गीन तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरण ससुकेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त खेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जादस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त खेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळशात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. बापा, जेरूच्या मरणासून पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उदास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कुडन रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे संवसारार विस्तारिल्ले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. ह्या मरेकार पिडे वरवीं मरण पावल्या सर्व आमच्या पाद्र्याबांक, सिस्टरांक, आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. दुखेस्त जाल्ल्या त्या कुटुंबांदारांक बुजवण लाभय म्हूण मागता हांव. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन अंतरल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमल्ल्या आमा समेस्तांची, आमच्या घरांनी आसच्या सर प्रायवंता पिडेस्तांची जायते काळजाचे अत्रे घेवन तुजे लागीं मागोवंक हांगासर पावल्ल्या घरांनी आसून मागतेल्या आनी ह्या पवित्र थळांत हांव बरेपण आशेतल्या समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे मये संगाती, भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सरवंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवान आमकां केल्ल्या सर्व बरेपणाक उपकारी मनाचे जावच्याक आनी कित्याक ताणें आमकां दिलां ताचो उपकार आठोवच्याक आनी कित्याक आमकां तो दिता ताकाय उपकार आठोवच्याक गज अशी कृपा जेजूच्या उतरांनी बापा लागीं सकट सांगता मागया. आमच्या बाबा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दयागुण्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकल्यांक आमकां उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्टी घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जी येतन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माया मोसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी सर्व आपयल्यांत सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर जेवचे म्हाका भावना पूण जेवच्यानीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाळ, जेजू दयाळ, मोजे थंय येवंक आशिता. स्वागत तुका काळजान म्हज्या
म्हाका ओपून दिताय अग्नी काण सदा. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोशी केल्याय, त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जेवची ताण आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुजे वासाच्या परजडीत शिकवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. Sanzuze was papa Okla pani mantuka Kurpa magondi baba Vignan sadi naga Jesus goro tushi sara Sandesh taso prasar kelo सर्व आमी दिंबी घालया. आमच्या संता मुखांतर बरेपण जोडची वेळ घडी. पातयेणीन विश्वासान संताच्या मजतीन मुरयेमायेच्या आदारान देवाक उलो मारता तर खंडीत जावन तें बरेपण जोडचें भाग देव तुका म्हाका बसयता. तर त्याच बसवणेन म्हाका जर तर दिंबी घालूंक तांकां ना बसया, पूण सांगाताच भावार्थ पातयेणी हांगासर हांव आयला, ह्या पवित्र थळार हांव आयिल्लो तें बरेपण हांवें जोडून वचूंक आसा. कशें देवाक एक कप शेळें उदक, सोमियान सांगला एक कप शेळें उदक दिल्ल्याक ताचें इनाम चुकचें ना. तर ह्या भक्तीपणांत वांटो घेतिल्ल्या म्हाका देव ताचें इनाम दिल्ल्या शिवाय धाडिना. ही पातयेणी हो बरवसो म्हजें थंय आसूंक आसा. सबार आनी त्या सवा मुखांतर सांगिल्लें आसा. मस्तपटी बुकार आमी बरोवन सांगता. पण आयच्या दिसा हांगासर तुमी बरयल्लींच त्या सवा हांगासर हाडना वायला. ह्या त्या सवांत आसचें आनी सांगाताच आमच्या काळजाचे यात्रेक थोड्यांक बगूंक पुरो हांवें बरयल्लें तें सव मेळ्ळा गी ना गी म्हणून. थोड्यांनी ल्हानशें न्यूजपेपराचो ल्हानसो कुडको काण बरयल्लें आसा. ल्हानशें कित्याक भावार्थ म्हजो जर तर देवाक हांवें कशें त्या स्त्रियेन आंग वस्तू रापडल्यार हांव बरी जाता म्हणलें चिंतापतीन धरलें आनी तिका बरेंपण बगलें. हांगासर तुमी मागला त्या सवां दिल्यात. सबारांनी फोन करून सांगला ह्या सगळ्यांक संताच्या पांये तळी दवर देवाक आमी भेटोवन दिवया. हांगासर आसचीं त्या सवां अर्गां 27 जाणांनी अर्गां दिल्लीं आसात. कित्याक ती हरयेपटी हांव सांगना, पूण तांतू आसल्यो गरजो मात्र जायते चिंतेनांतल्या रितीर संताच्या मजतीन आमच्या कुटुंबांक आमच्या वैयक्तीक जिवितांत म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या कुटुंबांत बरेपण लाभलां म्हणून सांगलां. देखून अर्गां दिवच्या बराबर थोड्यांनी तांच्यो गरजो उचारल्यो आसात. फादर आल्बर्ट लुईस फजीरचो आतां केंगेरी आसचो ताची पाडदूख म्हाका आसा. म्हज्या खातीर मागा फादर नोवेना वेळार हांव जुजेवाजाचो भक्तीक रजेर आयल्यार हांव त्या थळार आयिल्ल्या शिवाय वसना. मीस भेटयता म्हज्या खातीर मागा. आनी हांवें सांगलें जें कितें तुमकां मेळोंक आसा देवाच्या खुशयेन तुमी जोडटात, खंडीत जावन तुमी जोडटल्यात. आनी अशें पाद्र्याबाचो इरादो तुमच्या मुखार बाळंतेर बऱ्या रितीन जावच्याक, हार्टाची पिडा गूण जावच्याक, पाडदूख आनी शिरो ओडची दूख आसा तांतूंतल्यान बरेपण जोडच्याक, हेपेटायटीस बरें जावच्याक, घर बांदूंक खातीर धरिल्ल्या कामांत जैत जोडूंक, कितें आडखळ आसा ती पयस सरूंक, फ्लॅट बेगीनच सेल जावंक,
सबार दिसांतून आशिल्ले पेंकाड दूख पांयांच्यो शिरो पडच्यो आनी ह्या पिडेतावन गूण जावंक हांवें सुरू केल्लें बिझनेस तुज्या आशिर्वादांनी बरेपणान मुखार सरूंक बरें काम मेळ्ळ्याक अर्गां दिलां. बरें काम मेळच्याक पारगांवांत आसल्यांक बरी भलायकी, फाटीची दूख, दोळ्यांचे दिश्ट फाटी मेळच्याक, घरांतलें हाती धरिल्लें काम बऱ्यान जावच्याक, आमाल पियोणेतावन सुटका लाभच्याक, कुटुंबांत आसले कश्ट उणें जावच्याक, शांती समाधानान मोगान जियोंक मेळच्याक, गोंयटर पिडाक गूण जावच्याक, म्हज्या घोवाक बऱ्या भलायकेंत राखून ताच्या मोतेक उजवाड लाभच्याक, तशें मांयक बरी भलायकी, BP गूण जावच्याक, पुतान हातीन धरिल्ल्या कामांत जैत मेळच्याक, गांवांत घरांत संतोश लाभाशेक, चिंतिल्लें काम या बिझनेस बऱ्यान जावच्याक, काजाराक जाय आसले दुडवाची कुमोक लाभच्याक, एकल्याच्या पत्नीच्या पांयांत आसची उलोवप दूख गूण जावच्याक, नाका जाल्ली चिंतना मोतीन तेवची पयस जावच्याक, पांयांचे खिळे उणें जावच्याक, कॅन्सराची पिडा म्हज्या आवयक लागल्या, म्हज्या मम्मीची कॅन्सराची पिडा गूण जावच्याक, हॉस्पिटलांत तिणें बेगीनच फाटी येवच्याक, मानसीक पिडेतावन गूण जावच्याक, काजाराक खंयची आडकळ नासतना बऱ्यान जावच्याक, बरी सैरीक लाभच्याक, दोगांक सैरीक मेळच्या खातीर, परत सैरिके खातीर कान ऑपरेशन जावन सारकें आयकूंक जावच्याक, युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन बरें जावच्याक, गल्पांत बरें काम मेळोंक, मरेकार पिडा ह्या संवसारांतली निवरावच्याक, तशेंच घरचें काम बऱ्यान जावच्याक, भुरग्यांक बरें काम मेळच्याक, बरी भलायकी मेळच्याक, कुटुंबांत आशिल्ली केस इत्यर्थ जावच्याक आनी ते बऱ्या करून झुजच्याक, वकिलाच्या मनाक मोतीक उजवाड लाभच्याक आनी अशें कुटुंबांत आमकां समाधान लाभच्याक. एकल्याच्या दादल्याक 3 फावटी तकलेंत स्ट्रोक जाल्लें दुबयंत, थंयसर ताका बरी भलायकी मेळच्याक, तशेंच ताच्या सासूमांयक बरी भलायकी मेळोंक, कुटुंबांतले समस्ये परिहार जावच्याक, सांजूचे वजातावन जायतें बरेंपण मेळ्ळां आनी कितें बरेंपण मेळा जाय. घोवा बायल्या मदें बरो संबंद रुता जावन घोवाची जोड बायलेक ह्या भुरग्यांक मेळच्या खातीर एकल्याक बरी न्हीद पडच्याक, सोऱ्याचें आमाल पियोणेतान पयस सरच्याक, ब्रेस्ट ऑपरेशन जाल्लें सगळें बऱ्यान जावच्याक, घरांत रीण, लोन, टेन्शन, बेजाराय कुटुंबांतल्या सांद्याक आसची, हें सगळें बरें जावच्याक ह्या सर्व तेसावां खातीर आनी सबार आनी मागण्या मुखांतर फोना मुखांतर मागोंक विचारला. ह्या सोमेस्तांक आमी हांगासर संताच्या पांये तळी दवरया, आमच्या काळजाची बोगणां दवरया. पळय आमी दिंबी घाल्ल्यात एक घडी आमचो हात वयर करया. संताची मजत ह्या सोमेस्तांक मेळोवन दी म्हणली आमची आशा जावं दी, मागणें जावं दी. कित्याक जें कितें आमी हांगासर नवें करूंक आसा ह्या नव्यानाचो फळ कितें सर्व आमी हांगासर वाचलें, फोना मुखांतर सबारांनी मागोंक सांगलां आनी हांगासर आमी जायतें चिंतून आयल्या. आमकां सोमेस्तांक सांजोचे वाजा मुखांतर देव हें बरेपणाचें देणें फावो करून दी. हात सकयल घालया. सोमिया काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां, सर्गीच्या देवा बापा, काकूत आमची कर, देवपुता संवसाराच्या तारोका, काकूत आमची कर, देवा पवित्र आत्म्या, काकूत आमची कर, संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, काकूत आमची कर, गोंयच्या बेनेवलींत जल्मल्ल्या सांजूचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजूचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, दुबळी
कातोलिकायेची जिणी जियोंचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ले आसा तुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पसारिल्ले आसा तुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंका दगदवणेक संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावली आसा तुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ले आसा तुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कतोलीक बावडत जीव केल्ले आसा तुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ले आसा तुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कष्टान संपडलेल्याच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ले आसा तुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर भावार्थ दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनुवार धैर्यान सोंसले आसा तुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासो देवा लागीं विनंती करची आसा तुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भावार्थ सांडून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिन्यांत हाडूंक वावरलेले आसा तुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडले आसा तुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस आमकां सुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयनाय आमकां सुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकूळ तामची कर नवेनाचे मागणे ये सांजचे वास तू आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गीं देवाचे वर्स बेसांवा आमकां वांटीत आसाय तुजे जिवन आमकां आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफांग तेच वटेन आमी चलच्यात तुजे तांव प्रेरण घेतांव आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पितांव सांजचे वास देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटले तुजे जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजार लोकां वांच्या तूं सुडसुडीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट भोगलेल्या जशी तूं दवलोय तांकां जिविताचे उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवाचो हाडले एमी सांग करतना तुका परत सांसली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीट आमच्याय काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजचे वास दुर्बळ्याचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्याचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजाक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो बरोवचो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगांनी सेवेशिवाय आमची जिणी संपून जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरी फाश शिकयलें आसा दुर्बळ्या दुर्बळ्या कश्ट ते पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजचे वास ह्या संवसारीक देवा खातीर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सेवे आसली आनी सपारान तुवें देवाचो आदर मेळसो केलोय आज तर गरजान देवा संगीत तूं आसाय थंय हांव तुजी मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर लग्न आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमच्या पसत देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर मौनपणी आमच्या गरजो उचारया सांजचे वास देवाच्या मोगाळ घेता कितेंच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुस्मनाच्या सर्पासांतावन आमकां राखून व्हर भावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावं दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलूंक मरियमेच्या गोपान रावूंक आमकां तुजो आदार दे अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारीक पयणा उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सजना जियोंचे भाग आमकां मेळशे कर आमीन पिडेस्तां खातीर मागणे आनी आशिर्वाद समियांच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान
आपले जिणी आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आसा जुजे वासाच्या नव्याच्या दिसा तुका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष जो एका देवातान येता तोच देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो. आमेन. सांज देवासाच्या विनवणे सगळ्या पिडेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटान चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे सगळ्याची मनशां तुमी जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. आमेन. सांज देवा सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे गती विनाती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बासलेल्या घरांत भगवंत मनाचो मुकुट जोडून सस्नाच्या संतोष भोगूंक पावो. आमेन. आनी त्याच तोच देव सपदीदार बाप भूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. Sansu sevas Baba, oglapani mantuka, kurba magondi Baba, vignan sadinaka, sargija vate solong shikar, pata sadu adalawai, sodun de kurba, diyam ka urba, maya mogan solong chakmagon de kripa, sanzu zevas Baba, ogla pani manduka, kurba magon de Baba, vigna sadinaka, Susevas Baba, magdang bisa, super koro, mogamisa, dewache kushik, ami kazamcha, दैवी कृपा मागून दी मुलालिम magda, sansu sevas Baba, oglapani manduka, kurba magondi Baba, vignan sadinaka, Santa Joseph Wazare, Deva chitta palakare, कृपया ಬೇಡಿ ನೀಡಿರೆ ಮಗೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಗೆ, ದೇವ ವಾಕ್ಯವ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಯೇಸು ಕರೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದಿರಿ. ದೈವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಜೀವನವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬೆಳಗಿದಿರಿ. ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಸರೆ, ದೈವ ಚಿತ್ತ ಪಾಲಕರೇ, ಕೃಪೆಯ ಬೇಡಿ ನೀಡಿರಿ ಮಗೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಮಗೆ. मोगाळ पुत्रा सोवे, ओंकार मुरी आशीर्वादी आमकां. Bhagwan kusaचे kurven, आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सांज